सगळे आमच्या बातमीची उतरून देवाच्या सगळी मागून घेऊया. हांव बातमी आणि तुका आभार मानून देवा आमच्या सर्तीच्या बाबा तुझी कृपा मनशाचेर सुवापणान ओतून तुझ्या बाबाटाचो सोरो तूं वाडयले. पवीत स्नान नवो सोडून दिवन तुझे भुरगीं जावन थंय रावना वेचून काडले. तर आमची तुजी दोळ्यांत वीज घाल आनी ओपून शिवता सासणाक आमकां सुकेस कर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुताची सुकेस सावरली करून दिवन तुझे सोऱ्यान खूब रातनाच्या एकवराची येता रास चलता सासनाच्या सासना. पेद्रूचे आनी जुआनचे खाजीदार कोण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले. कित्याक ते तांकां अनगसर आनी नेणार म्हूण करताले. पूण ते जेजूचे बांदरी म्हूण जाणा आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां माग दोन सोबेंतले भायर रावन पळोवन घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? तांचे वयली एक मोठें विस्मीत घडलां. तें जेरुसलेमांत रावतल्या सगळ्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणून नजो. पूण हो बोर लोकां मदें आनीक शिपडोनान जावच्या ह्या नांवान कोणाकूच आनी उलयना जावन आमी तांकां शिरगांवया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनी उलयना जावन आनी शिकवण दिना जावन तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआवान परतीपाडान म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान नागोवंक जायना. तांणी तांकां आनेक फावट शिरगायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां खास लावंक मेळनासली. कित्याक सगळो लोक व्हडला ताचे खातीर देवाक वखाणटाले. देवाचें उतोलें.
जवाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सोरेस्परा. सोरेस्पराच्या उजव्या हातान चोय केली. सोरेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली व्हडली कोतुबां हांव मोडचोना. हांव जिवोच आसतलों आनी सोरेस्पराची कोतुबां उडयतलों. सोरेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चौक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जवाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सोरेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सोरेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरें सोरेस्पराचें दार भोगतीवंत मात. तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें धाडोन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सोरेस्परा. जवाब तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सोरेस्परा. हाचे उपरांत हाचे भितरले लोक साण एका गांवांत चलून गेताले. दुसरे खूब लोक तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन भिरांत सांगलें, पूण हाचें तांणी सोंग मानलें ना. शेती 11 साण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुरो शोध सांगा म्हूण थोड्यांनी घेतला. ताचे वयल्यान तांणी सोंग मागून घेतलें ना देखून तांचो खूब विस्वास आनी काळजाची लागणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसारांत वचात आनी सगळे वचून शूभ वर्तमान करूंक. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान. Bogacieństwo zajmowały Wasferacie, Oduskie Sładacie, zajęto lub wiesz zmarta tam polega. Posle kamacie, ukiestyski, masazelery, liczycie, Oduskie Marta nie zajmowały polega. Osoc I Unisasto, to kama wiadomo. Ani आपले काम जाल्या उपरांत तो गॉस्पल रिफ्लेक्स एका कोणशाक एका रस्त्यार रावून तो घालतालो. आनी येता त्या लोकांक रस्त्यार फुकट हे गॉस्पल रिफ्लेक्स पयले पुस्तकांतली उतरां जी छापलेली ती तो लोकांक वाडटालो. आनी हे 16 वर्सां ताणें केलें. पूण एका दिसा ताणें चिंतलें, कोणूच लोक आपणाचें आयकना, लोक आपणाक जाय तें जिवीत जियेता, तर हांवें हे रिफ्लेक्स आनी कित्याक वाडच्यो. आनी ह्याच कारणान ताणें ह्यो रिफ्लेक्स दुसऱ्याक वाडपाच्यो ताणें मोड केलें. आनीक कांय म्हयने कोणूच ह्यो रिफ्लेक्स वाडी नासलो. पूण एका दिसा तो त्या रस्त्यार वेता आसतना एक तरणाटो तो रिफ्लेक्स वाडटा तो ताणें पळयलें. आनी ताणें वचून त्या तरणाट्याक विचारलें, तूं ह्यो रिफ्लेक्स कित्याक
आनी तरणाट्यान ताका सांगलें, जायत्या म्हयन्या फाटीं हांव डिप्रेशनाक आसलो, जायते क्लोश म्हज्या जिवितांत आसले, आनी ह्याच सुवातेर एका दादल्यान म्हाका ही गिफ्ट दिली. हांवें ती घरा गेली, ती वाचली तेन्ना म्हज्या मनांत कितें तरी सुचोवलें, कितें तरी उसवार आयलो, आनी तेन्ना हांवें जीवित म्हज्या बऱ्या मार्गान घातलें. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका दिसता हो हीच घडी तो सांजचो आसलो, तो मेलो आसतलो, आज घडी तो स्वर्गार आसतलो, आनी ह्याच खातीर ताणें म्हज्या जिवितांत कितें तरी बरेपण हाडलें म्हूण हांवूय दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें तरी बरेपण हाडूंक सोदता. प्रितीच्या भयणी बाबा, आयच्या शुभ वर्तमानांत, मार्गुच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की पुरो जीवन जालो जेजू मारिया मागदलेनाक मेळटा. आनी जेन्ना मारिया मागदलेन आपल्या ह्या शिसाक ही खबर सांगता तेन्ना ती ताका दुबावता. तें मागून तेन्ना की जेजू खऱ्यांनीच पुरो जीवन जालो. जेजू उपरांत एमावस वेताल्या दोगां शिसांक दिश्टी पडटा. ते शीस येवन ह्या शिसाक सांगता तेन्ना तांचें तें मागून घेता. शेवटी जेजू खूब ह्या इकरांक दिश्टी पडटा आनी तांचे सगळे दुबाव तो पयस करता. कित्याक जेजूचे दिसांव तांणी फुडें वळूंक जाय आसलें. कसलेच दुबाव तांच्या जिवितांत आसूंक फावूं जायनासलें. आनी शेवटी जेजू तांकां एक संदेश दिता, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान बरोबर. एका सुत्रान जेजू तांकां सांगूंक सोदता, आतां हांव स्वर्गाक वेतलो, हांव आनी संवसारांत आसतना तुमी म्हजें गोंय. जें काम हांवें ह्या संवसारांत सुरू केल्लें तें आतां तुमी फुडें व्हरून वच. आनी ह्याच खातीर बाबलो ही आपले गोंय जावंक जेजू आज आमकां उलो करता. सुरवातेक आमी आयकलां ते भशेन भाव भयणो, ह्या मनशान ह्यो लिफलेट्स वांटून जेजूचो गोंय जालो. ह्यो लिफलेट्स ताचे घेवन कितल्या लोकांनी कडेन आपल्याच जिविताचेर धोरण मारलें आसलें, कितल्या लोकांनी आपलें जिवीत कडेन बदललें आसतलें, देवाची वाट ताणें आपल्या जिवितांत घडली आसतली. कोणें हें लिफलेट पळोवन आपलें जिवीत बदललें न्हू, पूण ताच्या जिविता मदीं दुबावा मेरेन तो जेजूचो गोंय जालो. हेच भशेन बाबलो, आमच्या जिवितांत असलीं जायतीं मनशां आयल्यात आसतलीं. कोणीक आमची शेजारी ती, आमची इस्कॉलाची टिचर ती, कोणीक आमची इश्ट मित्रां, कोणीक आमच्या भावनाच्या सुवातेर एक बरें जिवीत ते जियेतात आनी हे ताच्या जिविता मदीं आमच्या जिवितांत आमी कितें तरी घेतलें आसतलें, कितें तरी प्रभाव तांच्या जिविताचो एक आमच्या जिविताचेर पडला आसतलो. कोण आमच्या जिविता मदीं आपलें जिवीत बदलता तें आमी नकळो. कोण आमच्या जिवीत पळोवन आपुणूय बरें जिवीत जिवंक सोदता तें आमी नकळो. पूण जो एकलो आमी दुसऱ्याचें जिवीत पळयता, तांचें जिवीत बरें जिवीत आमचें करूंक आमी प्रयत्न करता. आनी ह्याच खातीर बाबलो, सगळ्या वेळार आमी जेजूचें गोंय जावंक जाय. कित्याक आमचें जिवीत कोण पळयता, आमच्या जिविताचेर कोण नदर मारता तें आमी नकळो. आनी ह्याच खातीर बाबलो, आज आमी जेजूचे हात आनी आमी जेजूचे पांय. जेजू कडेन आज आमकांय हो संदेश दिता, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजें गोंय तुमी जाय. आनी हेंच करून भोंवतल्यार पुण्या सुदारपाक जेजू आमकां सगळ्यांक आदार आनी बळ दिता. तर होच आदार आनी बळाय घेवन आमी जेजूचे गोंय दुसऱ्याक जावन जेजूची कृपा आनी आदार आमकां ह्या दिसाच्या उलोवनाक मागून दिवं. C25, page 39. C25, page 39.
जाल्यार सर्व पवित्र देवाक मानता तसले जावं स्वर्गस्वरा आमच्या बाबा हे पास पडवीच्या सोबरावाक आमची काळजां सदांच संतोष करीत आसूं आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे हे पास्काचे बलिदान तुका दिसान दीस भेटून आमच्या उत्सुक सैवार नव्या जिविताचे व्हड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशांत आमी पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान स्वर्गस्व तुमची सोय आसूं आमची काळजां उबारिया स्वर्गस्वराक आमच्या देवाक देव आसूया स्वर्गस्वराक पवित्र बाबा सर्व कार्य तुका वाखाण फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुरोधी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वाडत्या लोकांच्या नांवां करची कित्याक जेजूस जालो आमची पास्काची आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शांती जावन तुजे मुखार सदांच आमचेर आपलो करता एकदां पयलीं जावन मारलो आनी तो मरणाक सासणाक आसा शिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व गोरवार निरंतरी गायता तुजे मुखार आपलीच कुशीन कोश म्हणून सुसूक विचारी घडवलं तुका निर्वासून तो म्हणून आपल्या शिसाक दिलो हो तुम्ही सोयीस याद आनी खाय ही उशिकूर तुमची बसो समोर तुमची तेच परिचय जातोच आनी काळाच कलम्या दिवपासपत आपल्याची संधी दिली तुम्ही सोयीस याद आनी हातय दिया ही म्हज्या रोगडाची काज दोंग्या आनी चांचणी मरणाचे घेवप पातकाचे बोक्सारी वेळच्या तुमची बसत आनी सोयीस मनशा बसत येता हे म्हज्या उदासाक तिसरो कार्य बाबतीत सुरू करूया तुझ्या प्रसाद आणि गुणाच्या भावाने बाबा तुझ्या मरणाचा गुणाच्या भावाने मुक्तीपणे अभ्यास करता आणि हो चिंता सोडणाऱ्या सोडवणीची काळ सुखाला सोबत दिला तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आपला भाव केलेली गुण तुका दिवत असतात जेजूची कुणाला शोधल्या आम्हा सुरेसा पवित्र आत्म्यावर काय करू आम्ही नंतर मागतो सर्वेस्परा आधी पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र स्तुतीचो अभ्यास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या बाजून लोकांक फिलिपने आमच्या बोली लोकांक आणि सगळे यहुदी वर्ग परंपरिका देवाला पुनर्जीवनपणाचो गर्वस्व धरून गेल्या त्या आमच्या बाबा बळीची करतात
तांकां तुजी इस्तावरी मेल्या सुबेसां तुज्या पोरसून तुका हांव पळोवता आवा सुबेसाची दया करून हांव लागता आंकवार बरी देवाची मानी सवय बागेन सुसेग सोडून गाडयो दोन करता बागेन सुसेगास आनी सोर्व खाली तुका माळवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुदाराक लागोवता ताच्या सालादान तुजे वय म्हाका फाको जेजू क्रिस्ता तुज्या त्या जेजू व्हडली त्या जेजू सदां त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पवित्र बाबा सर्वलोक आनी वैभव तुका सासणाच्या सासता जेजूचे गोवाय जावन ताचे बदल्या प्रार्थना मागून आमकां सगळ्यांक आदार मागून म्हणया आमच्या बाबा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जाता आमचो दिसवडो वाडोवपाक जाय आनी आमी आमचे सगळ्यांक तुका तुजें आमची पातळ बोस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां सुरवीच्या सुदार आमच्या सोडवटाराच्या सुक्रिस्ताच्या याद आमी व्हडपाचें वापरता तुला उपरांत तुज्या उदार खातीर सर्व पातळांतली सुदय आनी सर्व आनंदांतली वाडय सोन्याचे सुक्रिस्तांत तुज्या पवित्र दावलाय तूं ना शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातळाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाटाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परंपरेन शांतीकान तूं सिद्ध आयकून आसा जो जियेताय आनी रासून चलयताय सासणाच्या सासण सोन्याची शांती सदांकाळ तुमची सोन्या आसूं खुशालकायेन एकामेकांची क्रिस्ताची शांती वाटय ही देवाची शिवणी संवसाराची पाक काडटाली शेळीच्या शिवार लागल्या ती सोबी आनी सुबारी T6, Bhavani Amisogli, page 49. T6, page 49. So
सुखरूप राहूया. भोव मोगान बाबा, तुझ्या भुरग्याची तुझे घरा दिसता हे वास्क भुरग्याच्या संदर्भात तुझ्या शास्त्रीक मोगाच्या भुरग्यावरवी तुवें आमकां मोलेपणान नव्या जिवन दिलें. तर आमकां पुनर्जन्म जाल्ल्या जेजूच्या बरी रोखड्या दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जन्मपणान अज्ञा बरी सयत जेजू बरोबर मोहिमे करतो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेच पूण तुमची सोय आसूं आनी सर्व पवित्र देवा आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या पुनर्जन्म जाल्ल्या जेजूच्या शांती तुमकां धाडटा. सय सय सर्वेस्परा आयज बऱ्यापैकी आशिर्वाद आसतलो. पियाले मरण नागाळी आनी केवळ शेवटाक गावया केफो जिवितांतू उस्वादांतू पेज 141 केफो पेज 141